एक्टिव्हिस्ट आयरिशान हो इशू पंचायत डायरेक्टर, मामलेदार, जिल्लोधिकारी आनी राज्यपाला मेरेन पावयलो. सुरवातीक उत्तर गोंयच्या पंचायत उपसंचालकान 20 एप्रिलाक तिसवाडीच्या बीडीओक मंत्री पांडुरंग मडकयकाराच्या ओल्ड गोवा बंगल्याच्या बेकायदेशीर कंपाऊंडाचे इशून लक्ष घालचें म्हणून आदेश दिल्लो. 25 एप्रिलाक तिसवाडीच्या बीडीओन ओल्ड गोवाच्या पंचायत सचिवाक ह्या प्रकाराचेर मिटिंगेन चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेवंक सांगलो. 10 दिसां भितर ताणें सविस्तर रिपोर्ट मागिल्लो. 26 एप्रिलाक गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हान मुख्य सचिवाक योग्य ती एक्शन घेवची म्हूण ऑर्द काडल्या. 4 मायाक उत्तर गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान फुडली एक्शन घेवंक तिसवाडीच्या एसडीओक 7 मे मेरेन सविस्तर रिपोर्ट दिवंक लायिल्लो. 21 मायाक उपनगर नियोजकान ओल्ड गोवाच्या सरपंचाक फुडली चवकशी करपाक लायल्या. 13 जून 2011 पांडुरंग मडकयकारान पुरातत्व सचिवाक दिल्ल्या लेखी वचनपत्राची खोलायेन चवकशी करची म्हूण सांगलां. संरक्षीत स्मारकाच्या 100 मिटरा भितर पडटा ती सगळी तरेची आडवण काडटलो म्हूण खंय मडकयकारान खात्याक लेखी दिला. टावन प्लॅनरान ओल्ड गोवाच्या सरपंचाक चवकशी करूंक लायल्या. मडकयकाराची बायलूच सरपंच. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.